विसवा उपरांत तुमकां येवकार. फोंडेच्या आयडी हॉस्पिटलाची तांक 150 ते 200 पेशंटांची आनी सरकार भरता 800 कर्मचारी. आंतरराष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्वां प्रमाण हो आंकडो गरजे परस 2.5 पट मायज. सरकारान फाटल्या 5-6 म्हयन्यांत काडिल्ल्या 5,000 पोस्टांचो राज्याचे तिजोरेचेर वर्साक सुमार 90 कोटींचें वजें पडटलें अशी शिटकावणी विरोधी पक्ष फुडारी मनोहर पर्रीकारान दिली. फोंडेच्या हॉस्पिटलांतल्या पोस्टांचो सरकार फेरनियाळ घेतलो अशी जाप मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन विधानसभेक दिल्या. ARD has approved 701 posts plus old 100 posts. That means 801 posts for a hospital which has 220 bed and which is likely to have about 150 patients on an average all the time occupied. So 150 patient at any time admit astale. 801 staff. This is more than 2.5 times the European standard. The post created in last 1 year, not even 1 year, 6 months, is equivalent to 4,800 posts, amounting to more than 90 crores of salary. You will not have money to pay this afterwards. Will ARD review this again? In the health sector, we sometimes try to give more than what is even specified in the standard. But still, if required, I will review. There is no problem. विधानसभेतल्यान आमचो ज्येष्ठ खबराकार राकेश कांदोळकार, चलचित्र खबराकार देवेंद्र गावकार आणि उपसंपादक नीलम तेली. मयेची जमीन ताब्यांत घेवपाच्या कायद्यांत समितीन सुचयिल्ले बदल करून सरकारान तो पास करचो. 19 डिसेंबर मेरेन हो कायदो चालीक लावचो, नाजाल्यार आंदोलन खर करपाची शिटकावणी मये भूविमोचन नागरीक कृती समितीन दिल्या. बुधवारा आझाद मैदाना वयल्यान तांणी विधानसभेचेर मोर्चो व्हरपाचें गेल्लें, पूण पुलिशेन तांकां मांडवी पुलार आडायले. गोंय मुक्त जायत सावन मयेची जमीन कस्टोडियनाच्या ताब्यांत आसा. तेन्ना सावन ही जमीन मयेकारांच्या नांवार करची म्हूण थंयचे लोक मागतात. आतां कायदो आयोगान थंयची जमीन लोकांच्या नांवार करपा खातीर नवो कायदोय तयार केला. मयेकारांच्या कृती समितीन ह्या कायद्यान कांय बदल सुचयल्यात. समिती म्हणटा सरकारान तो पास करून 19 डिसेंबर मेरेन चालीक लावचो. मयाचेर लायल्लो कस्टोडियन कायदो कायमचो रद्द करचो म्हणून आमी मागणी करतात, पण सरकारतर्फे ह्या आमच्या प्रश्नांक आज पर्यंत दखल घेतलेली ना. सरकारान मयेची जमीन आपल्या ताब्यान घेतकच बेगिनात बेगीन ती मयेच्या भुंयपुतांच्या नांवार करपाची तरतूद समितीन सरकाराक आनी कायदो आयोगाक सुचयल्या. हे बदल सुचोवपी निवेदन समितीन संबंधीत खात्याक धाडल्या. आम्ही सरकाराक 19 डिसेंबर दिल्लेलो आसा. 19 डिसेंबरा पयलीं जर मयाची मुक्ती केली ना तर मयेकार खर आंदोलन करतले. व्यवस्थित नियोजन करून मयेक मुक्ती दिवपाक जो आवश्यक कायदो हांगा हाडूंक जाय आसलो तो हाडपाक सरकार अपयशी थारलेले आसात. 19 डिसेंबर गोंय मुक्तीचो 19 डिसेंबर हो जो दीस जाता ही डेडलायन खरें म्हटल्यार मयवासिनी सरकाराक दिल्ली आसा. तो पर्यंत सरकारान रावचें न्हू. हो अंतीम दीस येवच्या पयलीं बेगींतल्या बेगीन हो न्याय मयवासियां खातीर जो न्याय दिवपाक जाय तेच्या खातीर आवश्यक पावलां बेगींतल्या बेगीन सरकारान घेवची आनी जेणे करून एक गोंय मुक्ती बरोबर मयेची मुक्ती जाली अशें मयवासियांक दिसतलें. एक मयम इवॅक्यू प्रॉपर्टीचो प्रश्न रेज केल्लो अनंत सिटा. यू आर ऑल्सो अवेर. Mr. Law Commission Chairman had also given us some document saying that it can be done in this way. Already Law Department is examining and very soon within 2-3 days they will come out with a file is already under process. They will come out with a proposal. मयेच्या जमनीचो प्रश्न सोडोवपा खातीर कायदेशीर तरतूद नेमकी कशी आसची हाचे वयल्यान मयेकारांमदीं कांय वेगळी मतांय आसात. मात तो प्रश्न बेगिनात बेगीन तडीक लागचो हाचेर लोक एकठांय आसात. पणजेच्यान आमचो खबराकार जेसन सुवारीस आनी चलचित्र खबराकार सुशांत पळ. फाटल्या 5 वर्सांतले सरकाराचे 50 स्कॅमाचो पाडो वाचून दाखोवन फातोड्डेचे भाजपा आमदार दामू नायकान सरकाराची लज विधानसभेत वाऱ्यार घाली. फुडले वेंचणुकेत तरी लोकांनी विचार करून मतदान करचें असो उलो दामून मारलो. स्पीकर सर, ह्या विधानसभेन आयिल्ले 5 वर्सांत हांव हे 5 वर्सांत जे घोटाळे तुमी जे तयार केले त्या घोटाळ्यांचो हांव मुद्दम उल्लेख करता. तुम्ही एकदा आपले खंय तरी स्मरणशक्तीक आपले खंय तरी हातून भितर रिकॉल करात. लोकांक आतां हें रिकॉल करपाची गरज आसा की फाटल्या 5 वर्सांत
खरें म्हळ्यार 7 वर्सांत ज्यो ज्यो कितें भानगडी जाल्यात त्या भानगडी भितर कोण कोण जबाबदार आसा आनी त्या जबाबदार मनशांक आतां घरा धाडपाची गरज आसा. मायनिंगाचो येदो व्हडल्या घोटाळ्याच्या नंतर जर आमी घोटाळ्यांची जर मालिका जर सुरू करत जाल्यार आमी जे फाटले जे 52 म्हयने काडले तर प्रत्येक म्हयन्याक एक घोटाळो आमी काडिल्लो आसा. ही 50 प्रकरणां ह्या गोंयकारांनी अनुभवल्यात. 50 वर्सां आमी मनयतात. 50व्या वर्सा ह्या सरकाराची 50 स्कॅमां ही आतां लोकां फुडें येवपाची आसा. हाका उत्तर तुमी दिवपाक जाय. बाकीची अनेक प्रकरणां आसतलीं पण ह्या प्रकरणाक लागून लोकां मदीं ह्या सरकाराचे बद्दल विश्वास गेला. जनता तुमकां राविल्ली आसा. जनतेक उत्तर दितना ह्या सगळ्या पयशांचो फाटले 40,000 कोटी जे बजेट 5 वर्सांनी जालां त्या 5 वर्साचे 40,000 कोटी रुपया तुमी कशे खर्च केले ह्या लोकांक दाखयात. म्हाका दिसता तेन्नाच आमकां दिसता ह्या विधानसभेन बसून आमी प्रत्येक पै आनी पयसो हिशोब घेता. त्या पै आनी पयसो हिशोब घेता तो लोकांक मान्य जातलो. विधानसभेतल्यान आमचो ज्येष्ठ खबराकार राकेश कांदोळकार, चलचित्र खबराकार देवेंद्र गावकार आणि उपसंपादक नीलम तेली. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेन मंगळारा राती सनातन संस्थेच्या रामनाथीच्या आश्रमाचेर धाड घालून पुराय आश्रमाची तपासणी केली. मडगांव बॉम्बस्फोट प्रकरणांतले 4 आरोपी फरारी आसात. ते आश्रमात आसात अशी खबर मेळिल्ल्यान ही धाड घाल्ली. मात एकूय आरोपी मेळूंक ना. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेन मंगळारा सांजे रामनाथीच्या सनातन आश्रमाचेर धाड घालून आश्रमाची तपासणी केली. मडगांव बॉम्बस्फोट प्रकरणांतले प्रवीण लिमकर, सारंग कुलकर्णी, रुद्र पाटील आणि जयप्रकाश उर्फ अण्णा हे 4 दुबावीत आरोपी फरारी आसात. हे आरोपी रामनाथी मठांत आशिल्ल्याचो दुबाव आशिल्ल्यान राष्ट्रीय तपास यंत्रणेन मठाचेर धाड घाली. सांजे 7:15 वरांचेर फोंडे पुलिसांक वांगडा घेवन तपास यंत्रणेचे अधिकारी आयले. तांणी पुराय आश्रमाची तपासणी केली. मात दुबावीत आरोपी तांकां मेळूंक ना. तपास यंत्रणेचे उपअधीक्षक एस सुदर्शन, निरीक्षक कोडाक रामन आणि फोंडेचे पुलीस अधीक्षक सेराफिन डायस आणि पुलीस निरीक्षक CL पाटील आशिल्ले. सुमार 2 वरां हो तपास चलतालो. ह्या वेळार मठा भोंवतणी खास पुलीस बंदोबस्त आशिल्लो. मात फरारी आशिल्ल्या दुबावीत आरोपी मदलो एकूय आरोपी मेळूंक ना. रामनाथीच्यान आमचो खबराकार विवेक प्रभू. आता घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विसव.